हांवें आयज काँग्रेस पार्टीन एंट्री केला. म्हजे डॅडी कांयच फॅमिली पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नासतना काँग्रेस पार्टीक काम करून ते MLA जावन मागीर फुडें वचून सिवील सप्लाय मिनिस्टरूय जाले आनी एकदम सिंपल मनीस आशिल्ले ते. आनी काँग्रेस पार्टीक तेंच्यांनी फूल आपले पॉलिटिकल ते काँग्रेस पार्टीनूच हें केलें आपले. विश्वजीत राणेच्या कार्यकर्त्यां भितर मेळ्ळी आनी विश्वजीत राणेचे कार्यकर्ते ती विकल्ले आसात आनी ते म्हणटा आमी बीजेपीक बुद्ध शिकयतले ह्या फावटी. आमचो अपमान जाला तेजो आमी बदलो घेतले आनी ह्या फावटी तेणी सांगला ह्या अपमानाचो बदलो म्हणजे आमी काँग्रेसीक चिक्को. सगळ्यो कम्युनिटीज ज्यो करता बहुजन समाज बहुसंख्येन आसा, जे शेतकरी आसात ते दुखवलेले आसा, मायनिंग डिपेंडंट आसा ते दुखवलेले आसा, टुरिझमाचे लोक आशिल्ले ते डिपेंडंट आसा, बेरोजगार युवक जॉब्स दिता म्हणलेले नाल्यार 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्तो दिता म्हणलेले ते नाराज आसा. खुश कोण आसा? कोणूच खुश ना. बीजेपीचे कार्यकर्ते ना खुश आसा. बीजेपीचे कार्यकर्ते सांगतात आमी ह्या फावटी तांकां बीजेपी जर आमची सारखी उरतली जाल्यार ह्या फावटी आमकां बीजेपीच्या विरुद्ध वोटींग करपाक पडटलें. आनी फोडतोड केल्यार प्रिंसिपल ना, मॉरलिटी ना, मायनिंग काबार, टॅक्सीवाले काबार, टुरिझम काबार, सगळी अनएम्प्लॉयमेंट सगळो प्रॉब्लेम केल्लो आसा. सो लोकां भितर प्रचंड नाराजी आसा. हे नाराजीचो सूर लोकां भितर दिसलो आनी हेज्या व्हडलो सूर विश्वजीत राणेचे जे समर्थक आसात, तेजे जे सपोर्टर आसात, तेजे वेलविशर आसात, तांकां जेन्ना मेळ्ळे तेणी सांगलें आमकां की आमी विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री जातलो म्हणून खूब उमेदीन आशिल्ले. विश्वजीत राणेक तेणी मुख्यमंत्री पद दिलें ना आनी हेजे बद्दल आमकां खूब वायट दिसलां, आमकां खूब दुखलां. बीजेपीन आमच्या लिडराचेर अन्याय केलो, दौरो केलो. त्या प्रमाणे बरें दिसता की आमचे जे कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसचे गिरीश चौडणकर सर हांकां बरो पाठिंबो मेळटा, जाणट्यांचो जावं युवकांचो जावं. तेंच्यांनी मुद्दाम जे आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना मुद्दाम तेंच्यांनी येवन हात दिताले आनी सांगताले तुमी गो हेड, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा.